बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां जेजून जो संदेश जावन आसा ताचें उतर माथेवाचो वांजेल 7 अध्याय 20:1 ते 20:8 म्हणसर. Matthew chapter 7 verses 21 to 28. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरियेकलो सर्गींच्या राजांत रिगवचो ना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. 6 जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटाले, सोमिया सोमिया, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार धवडायल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी आश्चर्यां केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबदल्ल्यान म्हजे थावन पयस सरा. देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळटा तो आपलें घर एक कडफार बांदलेल्या एका बुद्वंत मनशा बरें. पावस वतलो, आवूर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घरांत मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडफार घाल्ली. जो कोणी उतरां म्हजी आयकतात पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेबेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवूर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तो कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यान आसतलें. जेजूनी उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. आज देवाचें उतर आमकां सांगता, जायते जण ह्या संवसारांत जियेतात, जावंक पुरो देवाची सेवा करता, जावंक पुरो, पूण आपल्या आपल्या मतलबा खातीर, आपल्या आपल्या फायद्या खातीर, आपले आस्तवादीक वडखण दुडू सोमोवच्या खातीर एकल्याच्या जनांची विशेशता ती जावन आसा. देखून देवाची काकुळट आनी कृपा आमकां मेळजे जाल्यार आमी नितीन सथानितीन जियोंक जाय. देवाचें काम करतले आनी सुवार्ता प्रगट करतले न्ही, तातूंत कितेंय आमकां फायदो मेळटा म्हणून चिंतून करचें न्ही. बगार लोकांच्या बाचवे खातीर आनी आमची पवित्र सभा बांदून हाडच्या खातीर, पवित्राच्या फायद्या खातीर. सान पाऊल क्लियर सांगता, देवान हर एक देणी दिल्यांत पवित्र सभेच्या फायद्या खातीर, तुज्या फायद्या खातीर दिल्ली न्ही, या म्हज्या फायद्या खातीर ती दिल्ली न्ही, पवित्र सभेच्या फायद्या खातीर. लोकांनी बरें जायचें, लोकांनी बरें करचें, देवा थंयसून येचें आनी आमची पवित्र सभा उदरगतेक पावचें, बरें वाडोवन येचें म्हणल्या एका उद्देशा खातीर सोमियान आमकां ती देणी दिवची. पूण जर ती आमी दुरुपयोग केल्यार या आमी खंयच्या फायद्याक ती उपयोग करता जाल्यार खंडीत ते दीस म्हणटलो, हांव तुमकां वळखोंक ना, कोण तुमी. विसरतलो न्ही. विसरतना आमी सांगतले, तुज्या नांवान प्रवाद केला, तुज्या नांवान इतले देवसराव धांवडायल्यान, तुज्या नांवान पिडेस्तांक गूण केला. जर तें तूं फायद्याच्या पळोवन करताय, तुज्या फायद्या खातीर करताय जाल्यार खंडीत जेजूय ते दीस म्हणटलो, हांव तुका वळखोंक तूं वळखना म्हण. आज कठीण उतरां जेजूची. देखून हांवें एक बूक वाचतना ताचे संगती तातूंत बरयल्ले आसात. त्या एका व्यक्तीक जेजूचें उगडपण जाल्लें, रेवलेशन जाल्लें आनी जायते ताचे विशयंत तिका एक उगडापें करून तिणें एक बूक बरयल्लो आसा. आनी त्या बुकान जायत्यो संगती असल्यो संगती जेजून तिका उगडापें केल्लें आसा. कशें सिस्टर फावस्तिनाक जायते जेजूच्या काकुळटी विशयंत उगडापें केल्लें गी, तशेंच ह्या व्यक्तीक जेजून प्रत्येक जावन आपल्या फायद्या खातीर देवाचें उतार प्रगट करून अजापानी अद्भुतां करून देवान दिल्लें देणें जर दुरुपयोग करची जाल्यार ताका कितें शिक्षा आसा, ताका कितें समस्या जाल्ल्या वेळार तांच्या जजमेंटा वेळार कितें पुरो शिक्षा आसा म्हणली जायत्यो संगती जेजून त्या बुकान तिका उगडापें केल्लें तिणें बरोवन घाल्लें आसा. देखून हांगा नॅक्स्ट सांगता, दोर घर बांदपी आमी जायते उतार आयकत हांव, पूण एका कारणान आयकत हांव आनी एका कारणान सोडता आमी. हर एक आमी आयतारचे मिसा गेल्यार आमकां थंय 2 वाचपां आनी एक किर्तन आनी एक वांचल 4 वाचपां आमकां आयकूंक मेळटात. खंयच्या मनशाक तें उडा सोडटा सांगा. खंयच्या इगर्ज येताना भायर येताना खंयचेंय उडा सोडना, कित्याक देवाचें उतरच सांगता. मार्कस वांचेल 4 अध्याय 15वें वाक्य, मेरेर पडलेल्या बिया बरी ते हे,
तांणी देवाचे उतार आयकत तांच्या अंतस्करणाने ओंपुल्ल्यान तें भी सैतान येता आनी काण्ण व्हरता म्हणटा. तांकां कांय उडासा उरना. देखून आमचें जिवीत खाली खालीच जाता. जर देवाचें उतर आमी काणी घेवन त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार खंडीत देव आमकां त्या बुद्धवंत मनशा बरें म्हणटा. घर बांदपली तो बुद्धवंत मनीस आहा पळय, खडपा वयर ताणें घर बांदलें. आवर आयलें, उदक आयलें आनी कितें जालें, तें वारें वादळ आयलें, तें घर पडलें ना. कित्याक ताची बुन्याद खडपाचेर आसली. आनी एकलो हेड्ड मनीस रेंवेचेर घर बांदतलो. देवाचें उतर आयकता पूण त्या उतरा प्रमाणे जियेना. त्या उतरा प्रमाणे तो मुखार वचना. तर ताणें घर खंय बांदलां ताचें जिवीत, ताचें कुटुंब त्या रेंवेर बांदलेल्या घरा बरीत जायना गे. देखून ह्यो संगती आज आमकां विवरण सांगता स्वामी जेजू क्रिस्त. आमी ह्या संवसारांत कशें जियेचें, आमकां दिल्ली देणी कशें आमी उपयोग करीचे, ती काल्या खातीर उपयोग करीचे. जर आमी आज मस्त जाणा देवाचें उतर तांकां मस्त आयकून तांकां मस्त देणी मेळ्ळी आसात पूण पवित्र सभे विरोध काम करतात, तर कितें फायदो. ती देणी दिल्ली काल्याक, तांच्या फायद्याक न्ही. म्हाका देणी दिल्ली म्हज्या फायद्याक न्ही, ती पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, पवित्र सभा बांदून हाडच्या खातीर. तांकां बरी शिकवण दिवन आमी पवित्र सभेक तांचो मोग करून तांचो जिवीत संपूर्ण परिवर्तन करून तांकां देवा तें हाडच्या खातीर आमकां देवान दिल्ली ही व्हरती देणी. देखून आमकां देवान दिल्ली देणी आनी दुरुपयोग करची नाका, आमच्या फायद्याक उपयोग करची नाका. ती पवित्र सभे खातीर आमी उपयोग करया, पवित्र सभेच्या मोगांत आमी बरया. कित्याक पवित्र सभा जेजूची पतीन जावन आसा आनी ती पतीन आमची आवय जावन आसा पवित्र सभा. देखून आज त्या आवयतावन म्हळ्यार त्या पवित्र सभेतावन आमी भावार्थ झटला. त्या पवित्र सभेतावन आमकां सक्रामेंत मेळ्ळ्यात, त्या पवित्र सभेतावन आमकां बरी शिकवण मेळ्ळ्या धर्मसर, आनी ती आमी मानून घेवया आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करया. तेन्ना खंडीत जावन जेजू आमकां शाबास साकरा म्हणटलो. तूं ल्हान ल्हान संगतीनी तूं फातयेन असो जाल्यार देखून व्हडल्या व्हडल्या संगतीचे कारबारी हांव तुका करतलो म्हणटलो स्वामी. पूण हर एक संगती आमी बऱ्याक पडशें करची सकत जेजूक आसा. देखून रोमाकाराचें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्य सांगता, आपण निश्चित केल्या शेवटाक जंकूनाक देवान आपोवण दिलां तांच्या जिवितांत करची हर एक संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करतलो. देखून आमकां ह्या संवसारांत खंडीत जावन सलवणी ना. आमी सलवणी आपणावंक शकना, कित्याक आमचो धनी, आमचो स्वामी, आमचो जेजू तो बळवंत जावन आसा, आमच्या पक्षान तो आसा, आमच्या संगता असो आसा, आमच्या संगता तो वावर करता, आमकां जैते बंद करता, हर एक शिकोवन तो थीर करता आनी आमकां नवे नवे संगती तो उगडाप्यो करता. देखून त्या जेजू संगता रावून जेजूचो मोग करून आमी आयचे दिसा या हेड्डा बरी न्हय बगार त्या बुद्धवंत मनशा बरी आमची आत्मीक बुन्याद आमी देवाच्या उतराचेर घालया आनी देवाच्या उतराचेर आमचे बुन्याद बांदया आनी खंडीत जावन त्या दाळा ते कोणूय कोच लावन घालूंक शकचो ना. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन धरून आज आमी प्रत्येक जावन आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशें जेजो भगवंत मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.